नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. स्वतंत्रता दिसा निमतान युद्ध स्मारकाचेर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांची हुतात्म्याक आर्गां. लाल किल्ल्याचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तिरंगो हुबोवन मनयलो 78वो स्वातंत्र्य दीस. पणजेत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत राज्य पावंड्यावेल्या स्वातंत्र्य दीस सुवाळ्यात जाले वांटेकार. खाजन शेत जमनीचें संवर्धन करपाचो मुखेलमंत्र्यांनी केलो निर्धार. गोंयच्या विंगड वाठारांनी मनयलो 78वो स्वतंत्रता दीस. मंत्री, आमदार, सरकारी अधिकारी आनी शालेय विद्यार्थ्यांनी घेतलो व्हडा उमेदीन वांटो. खनिज मालाचेर सर्वोच्च न्यायालयाचो महत्वपूर्ण निर्णय. 1 एप्रिल 2005 वर्सा उपरांत उत्खनन केल्ल्या खनिजाचेर सरकाराक कर लावपाची मेकळीक. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी फातोर्डेच्या नव्या पुलीस स्थानकाचो बसयलो बुनयादी फातर. आर्विल्ल्या साधन सुविधेक जनतेक बरी सुविधा दिवपाचे मुखेलमंत्र्यांचे उतर. आणि आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी 78व्या स्वातंत्र्य दिसा निमतान लाल किल्ल्याच्या प्राचिरावेल्यान तिरंगो हुबयलो. तिरंगो हुबयल्या उपरांत तांकां राष्ट्रीय सलामी दिली. भारतीय हवाई दळाच्या हेलिकॉप्टरांनी कार्यावळ थळाचेर फुलांशी पडली. ह्या वर्साच्या स्वातंत्र्य दिसाची संकल्पना विकसित भारत 2047 अशी आसा. प्रधानमंत्र्यांनी लाल किल्ल्याचेर पावल्या उपरांत संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग आणि संरक्षण राज्यमंत्री संजय सेठ आणि रक्षा सचिव गिरीधर अरमानी हांणी प्रधानमंत्र्यांक येवकार दिलो. उपरांत प्रधानमंत्र्यांनी सलामी गार्डाचें निरीक्षण केलें. प्रधानमंत्र्यांनी महात्मा गांधींच्या समाधीचेर वचून तांकां आर्गां ओंपलीं. लाल किल्ल्यावेल्यान देशाक संबोधीत करतना देशातले जवान आणि शेतकार हांची देशाकडेन आशिल्ल्या निश्ठेची तांणी तोखणाय केली. राष्ट्र रक्षा के लिए और राष्ट्र निर्माण के लिए पूरी लगन से, पूरी प्रतिबद्धता के साथ देश की रक्षा भी कर रहे हैं, देश को नई ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास भी कर रहे हैं. चाहे वो हमारा किसान हो, हमारा जवान हो, हमारे नौजवानों का हौसला हो, हमारी माताओं बहनों का योगदान हो, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, अभावों के बीच भी स्वतंत्रता के प्रति उसकी निष्ठा, लोकतंत्र के प्रति उसकी श्रद्धा, ये पूरे विश्व के लिए एक प्रेरक घटना है. 2047 मेरेन भारताक विकसित भारताच्या दिकेन व्हरपा खातीर उखलिल्ल्या पावलांची म्हायती प्रधानमंत्र्यांनी तांच्या उलोवपांतल्यान दिली. शिक्षण, उद्देगी क्रांती आणि कुशळटाय उदरगतीचेर आपल्या उलोवपांतल्यान प्रधानमंत्र्यांनी भर दिलो. नव्या शिक्षणीक धोरणाक लागून भारतात श्रमशक्ती तयार जातली. वैजकी शिक्षण घेवपा खातीर भुरगीं विदेशांत वतात, जाचेर व्हडा प्रमाणात पयसो खर्च जाता. ताका लागून वैजकी महाविद्यालयांनी सुवातो मोठ्या प्रमाणाचेर वाडोवपाचें थारायलां अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. आज भी हमारे देश में मेडिकल एजुकेशन के लिए हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं, उनके लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं, और तब जाकर के हमने पिछले 10 साल में मेडिकल सीटों को करीब 1 लाख कर दिया. करीब 25,000 युवा हर साल विदेश में मेडिकल एजुकेशन के लिए जाते हैं, और ऐसे ऐसे देश में जाना पड़ रहा है. कभी कभी जब मैं सुनता हूं तो हैरान हो जाता हूं. और इसलिए हमने तय किया है कि अगले 5 साल में मेडिकल लाइन में 75,000 नई सीटें बनाई जाएगी. आयज पुराय देश 78वो स्वातंत्र्य दीस मनयता. ह्या निमतान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी नवी दिल्लीतल्या युद्ध स्मारकाक भेट दिवन हुतात्म्याक आर्गां ओंपलीं. ह्या वेळार तांच्या वांगडा संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग,
तीनय सुरक्षा दळांचे मुखेली आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी हुतात्म्याक फुलां चक्र ओंपून आर्गां ओंपलीं. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी सामाजीक माध्यमां वरवीं देशवासियांक 78व्या स्वातंत्र्य दिसा निमतान परबीं भेटयली. आयचो दीस भोव मोलाचो दीस. न्याय, स्वतंत्रताय, समानताय आनी भावपणाचें प्रदर्शन करपाचो दीस. हे सगळे घटक आमच्या लोकशाहीची बुनयाद आसा. आमी राष्ट्रहिताचो विचार करूंक जाय आनी 2047 मेरेन विकसीत भारताची मोख प्राप्त करपा खातीर खर मेहनत करुया असो संदेश उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी दिलो. राज्य पावंड्यावेलो स्वातंत्र्य दीस सुवाळो आयज पणजेत पोन्न्या सचिवालया सामकार जालो. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी तिरंगो हुबयलो. त्या उपरांत परेडीचें निरीक्षण केलें. अंदू वर्सा कर्नाटक राखीव पुलीस दळाचो प्लॅटून गोंयांत स्वातंत्र्य दीस सुवाळ्यांत वांटेकार जाल्लो. ग्रीन इकॉनॉमी आनी ब्लू इकॉनॉमी ह्या महत्वाच्या क्षेत्रांत राज्याचो फुडार परजळीत करपाक सरकार बांदील आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी स्वातंत्र्य दीस सुवाळ्यांत उलयतना सांगलें. खाजन शेत जमनीचें संवर्धन आनी पुनरुज्जीवन करपाक गोवा खाजन डेव्हलपमेंट अँड कन्झर्वेशन बोर्ड स्थापन करपाचो निर्धार मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार उलयतना जाहीर केलो. स्वयंपूर्णतेची वाटचाल धरता असताना माननीय मोदीजींचो संदेश आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोय हे करपा खातीर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशिकल्चर, डेअरी कल्चर या सगळ्या क्षेत्रात केंद्र सरकारच्या सहकार्यान फुडें वचपाचें आमी थारायलां. आमचे गोय तशें पळोवंक वचत जाल्यार एके वाटेंतल्यान पश्चिम घाट आनी दुसरे वाटेंतल्यान अथांग दर्या अशा विपूल नैसर्गिक संपत्तीचे आमी धनी आसात. ग्रीन इकॉनॉमी, ब्लू इकॉनॉमी या दोन्ही महत्वाच्या क्षेत्रांत राज्याचो फुडार परजळीत करपा खातीरय आमी कटिबद्ध आसा. गोंय राज्याचे दायज आसपी खाजन शेती हाचे संवर्धन आनी पुनर्जीवन करपाच्या दृश्टीन आमी ह्या दिसा गोवा खाजन डेव्हलपमेंट अँड कन्झर्वेशन बोर्ड हो स्थापन करपाचे आमी जाहीर करता. इंटिग्रेटेड वर्क्स मॅनेजमेंट सिस्टमा वरवीं जनतेक उच्च दर्जाची सेवा दिवपाचो सरकाराचो हावेस मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार उलोवन दाखयलो. राज्या बाबतीतूय बी आमी खंयसरूच फाटीं ना. आमी ह्या फावटी थारायलां की प्रत्येक तालुक्यात आसपी प्रशासकीय इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करप हो हांवें निर्देश दिला आणि ज्या जाग्यार जाय त्या नूतनीकरण करून नवीन इमारतीचे बांदकाम करप. 12 तालुक्यापैकी 3 तालुक्यात आमच्यो इमारती बऱ्यापैकी आसा. उरलेल्या सगळ्या तालुक्यांनी फाउंडेशन स्टोन याच वर्सा भितर घातलो वयतलो. पळयता की हे नवीन इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करता आसतना कॉन्ट्रॅक्टरांची खंयसरूच गय केली वयची ना. ज्या जाग्यार जाय म्हणजे वेगवेगळे पब्लीक इन्फ्रास्ट्रक्चर हे योग्य रित्या जावपाक जाय म्हणून तर तांकां PWDच्या वतीन इंटिग्रेटेड वर्क मॅनेजमेंट सिस्टम हाज्या मार्फतूच ह्यान फुडें काम जातलें आणि हे सगळें करता आसतना आमी विविध सॉफ्टवेअर आणि हाचो उपयोग करून एक बऱ्या पद्धतीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर राज्याक दिवप हाज्या खातीर सदोदीत आमचो प्रयत्न आसतलो. ह्या वेळार राष्ट्रपती पदक, अग्निशमन सेवा पदक, जीवन रक्षा पदक, केंद्रीय घरमंत्र्यांची प्रशिक्षणा खातीरची पदकां ह्या वेळार भेटली. स्वातंत्र्य सैनिकांचो, सेवेत उत्कृष्ट कामगिरी केल्ल्या अधिकाऱ्यांचो तशेंच स्वयंपूर्ण मित्रांचो लेगीत ह्या वेळार भोवमान जालो. मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठांत आयज स्वातंत्र्य दीस सुवाळो उमेदीन मनयलो. परवरे उच्च न्यायालय इमारतीच्या आवारांत जाल्ल्या सुवाळ्यांत न्यायमूर्ती भरत देशपांडे हांच्या हस्तुकीं ध्वजारोहण जालें. ध्वजारोहणा उपरांत गोंय पुलिसांनी दिल्ली मानवंदना न्यायमूर्ती देशपांडे हांणी स्विकारली. ह्या वेळार न्यायालयाचे ज्येष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ती MS कर्णिक, न्यायमूर्ती वाल्मिकी मेनेझिस, राज्याचे ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम, आमदार कार्लोस फेरेरा तशेंच वकील आनी न्यायालयाचे कर्मचारी हाजीर आशिल्ले. मडगांवां माथानी साल्ढाणा प्रशासकीय संकुलात स्वातंत्र्य दीस सुवाळो व्हडा उमेदीन मनयलो. ह्या वेळार कायदो मंत्री आलेक्स सिक्वेरा, नावेलीचे आमदार उल्लेस तुयेकार, आदले राज्यसभा वांगडी विनय तेंडुलकार, जिल्हो पंचायत वांगडी, सरकारी अधिकारी, पुलीस अधिकारी, शालेय विद्यार्थी आनी शिक्षक तशेंच नागरीक हाजीर आशिल्ले. झेंडावंदन जाले उपरांत मंत्री आलेक्स सिक्वेरा हांणी उलोवप केलें. कोणेच नशेच्या पदार्थांचें सेवन करचें न्हय असो उलो तांणी ह्या वेळार मारलो. In today's world, there are temptations
that many of us succumb to, I appeal to you all, don't fall prey to these temptations, which according to me one of the biggest is drugs. Stay away from these drugs. Advise your friends and neighbors too to stay away from drugs. For these drugs will ruin your future. These drugs will ruin the future of our dear country, India. And therefore, I once again appeal, stay away from drugs. Appeal to your friends, convince them also to stay away from them. They're just a menace to finish you and me. ह्या वेळार शालेय विद्यार्थ्यांनी देशभक्तीपर गीतां सादर केली. आणि आता खबरापत्रांत घेऊया एक लहानसोच विसव. वंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी, केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी. संकट मोचन नाम तुम्हारा, संकट मोचन नाम तुम्हारा, हर संकट पे भारी. जय हनुमान जय हनुमान. देखिए संकट मोचन हनुमान सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर. देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर. ह्या लहानशा विसवा उपरांत परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो विकार तुम्ही पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र. स्वातंत्र्य दिसा निमतान म्हापशेच्या उपजिल्लोधिकारी कार्यालयांत कार्यावळ जाली. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी ध्वजारोहण केलें. ह्या वेळार कळंगूटचे आमदार मायकल लोबो तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. गोंय पुलिसांची ह्या वेळार परेड जाली. वेगवेगळ्या देशभक्तीपर उपक्रमांत विद्यार्थी वांटेकार जाले. वेगवेगळ्या मळार उत्कृश्ट कामगिरी केल्ल्या व्यक्तींचो भोवमान रोहन खंवटे हांच्या हस्तुकी जालो. देशाक स्वतंत्र करपाक स्वातंत्र्य सैनिकांनी केल्ल्या त्यागाचो मंत्री खंवटे हांणी ह्या वेळार उगडास काडलो. तत्वा खातीर लढले तांची याद आमकां स्वातंत्र्य दीस करून दिता. इतलेंच न्हय तर तत्वांचे चिंतन करून आमकां आमच्या देशाविशयी प्रेम आनी भक्तीची प्रेरणा स्वातंत्र्य दिसाक लागूनच मेळटा. कितल्याशाच स्वातंत्र्य सैनिकांनी भारत देशा खातीर दिल्ल्या बलिदानाची याद आमकां हो दीस घडयता. मात्र राष्ट्रीय दिसाच तांच्या बलिदानाची याद करिनासतना सदांच तांचें स्मरण करून देशसेवे खातीर आमी योगदान दिवपाची गरज आसा. हर एक नागरीक मानसन्मान, समान कार्य आणि न्यायान ह्या देशान रावपाची संद मेळटली अशें स्वप्न तेन्ना आमच्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी पळयल्लें. आमी आज ते स्वातंत्र्य अनुभवतात. ताजे मार्ग स्वातंत्र्य सैनिकांनी तेन्ना देशा खातीर तांच्या उत्साह आनी जिद्दीक लागून उक्तो केल्लो. आमी सगळे खरें म्हळ्यार तांच्या अनंत उपकारांचे ऋणी आसात. 78व्या स्वातंत्र्य दिसाचो सुवाळो म्हापशा हुतात्मा चौक हांगाय मनयलो. म्हापशा नगरपालिकेच्यो नगराध्यक्ष डॉक्टर नूतन बिचोलकर हांणी ध्वजारोहण केलें. ह्या वेळार सगळे नगरसेवक आनी मानेस्त हाजीर आशिल्ले. स्वातंत्र्य सैनिकांक ह्या वेळार तांच्यांनी आर्गां ओंपलीं. नगराध्यक्ष डॉक्टर नूतन बिचोलकर हांणी ह्या वेळार उलोवप केलें. हो दीस आनी खीण आमी सदांच स्वातंत्र्या खातीर आपल्या प्राणाची आहुती आनी समर्पण करपी सुटके झुजाऱ्यांची याद दिता. आमच्या राष्ट्रध्वजाक सलामी दितना आमच्या पुर्वजांनी आनी सुटके झुजाऱ्यांनी आमचे स्वातंत्र्य सुरक्षीत दवरपा खातीर जे अथक परिश्रम घेतले आनी अगणित बलिदानां दिली तांकां आमचो मनापासून सलाम. इट इज एन ardent desire of every citizen of Mapsa that
some proudworthy work has to be done in the city. सगळ्यांच्या अपेक्षा म्हापशेकरांचे असतातच. It's really nice to mention about the completion of the works, especially mentioning तुमका खबर आसा अंडरग्राउंड केबलिंग वर्क हे करताना आमकां खूप अडचणी येयल्यो, लोकांक भरपूर त्रासूय जाले, याची जाणीव आमकां सगळ्यांक आसा. पण तुम्ही सगळ्यांनी जे सहकार्य दिले त्या खातीरच हे काम बरे भशेन पूर्ण झाले आणि ताका लागून तुमकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. स्वातंत्र्य दिसा निमतान दिवचलच्या उपजिल्लोधिकारी कार्यालयात कार्यावळ जाली. मयेचे आमदार आणि हॉर्टिकल्चर महामंडळाचे अध्यक्ष प्रेमेंद्र शेठ हांणी ध्वजारोहण केलें. ह्या वेळार दिवचलचे आमदार आणि इन्फोटेक महामंडळाचे अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रकांत शेटये, जिल्लो पंचायत वांगडी, दिवचलचे उपजिल्लोधिकारी आणि मामलेदार आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला देशाची जाल्ली उदरगत आणि मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणाखाला जाल्ल्या राज्याच्या उदरगतीची आमदार प्रेमेंद्र शेठ हांणी तोखणाय केली. उदरगती खातीर लोकांचो असोच तेंको जाय अशें तांणी सांगलें. एकदम साध्यातलं साधो मनीस जो कोणाचो इन्फ्लुएन्स ना घेऊन येताना, जो खंय काय टेबलार वेट ना दवरताना जेन्ना त्याचे काम जाता तेन्नाच कळपाचें की आमच्या हे जे तालुक्यात बरें काम जाता. सो म्हजी रिक्वेस्ट आसा तुमकां, एक लक्षात दवरात, आम्ही आमदार किंवा आमचे मंत्री किंवा आम्ही सरकार आम्ही सगळ्यांनीच केले, त्याच्यावर आमकां गव्हर्नमेंट ऑफिसरांचोय सपोर्ट जाय. तुमचो सपोर्ट आसा हो असोच चालू दवरात. जाता तितकी लोकांची सर्व्हिस, जाता तितले त्याचे सोल्युशन काढ. तुमकां क्लर्काक प्रॉब्लेम आसा, यू शूड अप्रोच टू सिनियर पर्सन, कोण तरी हांगा इन्चार्ज आसा ताका अप्रोच करा. तुमकां हांगाय दिसंक ना तालुका लेवलार सॉल्व जायना. आमचे पणजेन ऑफिसर्स आसात, कलेक्टर आसात, बाकी प्रत्येक डिपार्टमेंटाचे इन्चार्ज पणजेन आसात, तांकां अप्रोच करा. तुमकां दिसलें की हांगा खंय तरी आमदारान इंटरफियर जावपाक जाय, तो बिचोली मतदारसंघाचो आसो, मयाचो आसो किंवा आमच्या मुख्यमंत्र्यान इंटरफियर जाय, आमकां कन्विन्स करा. पण लोकांची कामां खंयचीच तुम्ही दवरू नाका. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला देशाची जाल्ली उदरगत आणि मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणाखाला जाल्ल्या राज्याची उदरगतीची प्रेमेंद्र शेठ हांणी तोखणाय केली. उदरगती खातीर लोकांचो असोच तेंको जाय अशें तांणी मुखार सांगलें. सुद्धा आपण स्वता मालक जावपाची जी इच्छा आहे त्याने पदरी बाळगोवपाक जाय. आणि जर तर आम्ही स्वता एक मालक जावपाची जर इच्छा बाळगली जाल्यार आपण 10-15 लोकांक कामगार म्हणून दवरूंक शकता. अशा तरेचे एक धाडस प्रत्येक मनशान जर दाखोवपाक लागून घेतलें जाल्यार आमच्या सरकारी योजना आयज खूब आसा. सरकारी मुख्यमंत्रीच्या योजना आसा, प्रधानमंत्र्याच्या योजना आसा, फक्त जाय तें तुमच्या भितरलें धाडस. आयज आमची तरुण पिढी ह्या धाडसा पासून वंचीत जावंक जायना. पूण हांव आव्हान करता आमच्या सबंद गोमंतक जनतेक की आपल्या भुरग्यांक खंय तरी धाडसाचे एक शब्द दिया, जेणे करून धाडसी निर्णय घेवपाक लागून भुरगीं खंय फाटीं पडची ना. दूरदर्शनाच्या पणजे केंद्रार आयज स्वातंत्र्य दिसाचो सुवाळो जालो. मुखेल कार्यक्रम अधिकारी उदय श्रीधर कामत हांच्या हस्तुकी ध्वजारोहण जालें. ह्या वेळार केंद्राचे उपमहासंचालक सुनील भाटिया आणि खबरां विभागाचे जोड संचालक रविराज सरतापे तशेंच केंद्राचे अधिकारी आणि कर्मचारी तशेंच तांची घरचीं हाजीर आशिल्लीं. केंद्रातले कर्मचारी तशेंच कर्मचाऱ्यांच्या भुरग्यांनी देशभक्तीपर गितां गायलीं आनी भाशणांय केलीं. स्वातंत्र्य दिसाच्या फाटभुंयेर राजधानी पणजेंत सरकारी इमारती आनी अटल सेतूचेर रंगयाळी विजेची रोषणाय केल्या. राजधानी पणजेंतले पुलीस मुख्यालय, लेखा विभागाची पोरणी इमारत, मुखेलमंत्री, मंत्री, मुखेल सचिव हांच्या निवासस्थानाचेर आकर्षक विद्युत रोषणाय केल्या. मांडवी न्हंयवेल्या अटल सेतूचेर तिरंगी रोषणाय केल्या. जायतीं हॉटेलां आनी दुकानांचेरय आकर्षक सजावट स्वातंत्र्य दिसा निमतान केल्या. आणि आता खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसोच विसव. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है
जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, OTT पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। ह्या लहानशा विसवा उपरांत परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। तुम्ही पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र। 1 एप्रिल 2005 वर्सा उपरांत उत्खनन केल्ल्या खनिजाचेर सरकार कर लावंक शकता असो महत्वाचो निर्णय सर्वोच्च न्यायालयान दिला। सरन्यायाधीश DY चंद्रचूड हांच्या फुडारपणाखालाच्या 7 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठान हो निर्णय दिलो। 25 जुलयाक सर्वोच्च न्यायालयान दिल्ल्या इतिहासीक निर्णयाक लागून सगळ्या राज्यांक उत्खनन केल्ल्या खनिजाचेर कर लावपाचो अधिकार दिल्लो। खनिज उत्पन्नाचेर वसूल केल्ली रॉयल्टी कर मानचो न्हय असो हो निर्णय जाल्लो। ह्या निकाला उपरांत ताचो परिणाम खंयच्या तारखेसावन लागू जातलो असो प्रस्न आयिल्ल्यान सर्वोच्च न्यायालयान परतून सुनावणी घेवन काल हाचेर निर्णय जाहीर केलो। सर्वोच्च न्यायालयाचो निर्णय 25 जुलयाक जाल्ल्यान त्या आदी हो कर लावपाचो अधिकार मेळटा, ताच्या उपरांत न्हय असो केल्लो युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयान भायर मारलो। 1 एप्रिल 2005 च्या आदी केल्ल्या वेव्हाराचेर कर आकारणी करची न्हय, त्या उपरांतच्या वेव्हाराचेर एक रकमी थकबाकी वसूल करिनासतना कंपन्याक ही थकबाकी फारीक करपाक मुजत दिवची, तशेंच 25 जुलय 2024 च्या आदींच्या काळात केल्ल्या कर थकबाकी मागणीचेर कसलोय व्याज वा दंड खण मालकाक लावचो न्हय अशें ह्या आदेशात म्हळां। फातोर्डा पुलीस स्थानकाच्या नव्या इमारती खातीर तशेंच पुलीस क्वार्टर्स इमारती खातीर मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी काल बुनयादी फातर बसयलो। ह्या वेळार फातोर्डेचे आमदार विजय सरदेसाय, पुलीस महासंचालक आलोक कुमार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। नव्या पुलीस स्थानक इमारतीत सगळ्यो सुविधा आसतल्यो आनी जनतेक बऱ्या साधन सुविधे सयत सेवा दितले। नव्या क्वार्टर्साक लागून पुलीस कर्मचाऱ्यांक लाव मेळटलो आनी ताका लागून तांचो प्रवासाचो वेळ वाचतलो, जनतेक सेवा दिवपाची कार्यक्षमता वाडटली अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें। पुलीस क्वार्टर्स आसप हे कित्याक गरजेचें, कारण दे आर वर्किंग फॉर द 24/7 कंटिन्युअसली केन्नाय ड्युटीर वयचो पडटा कितें म्हणून तांकां लागींच थंय आशिल्ल्या पुलीस स्टेशनाक क्वार्टर्स आसचे पडटा, तांकां ट्रॅव्हल करचें पडचें न्ही म्हणून आमी पुलीस क्वार्टर्सूय बी बांदपाक घेतला आनी तांकां बऱ्यांतली बरी सोय हांगासर दिवची हाज्या खातीर हो ऑलमोस्ट आय थिंक 22 crores of rupees ऑन पुलीस स्टेशन आनी क्वार्टर्स हाजेर मेळून आमी मोडटा आनी एक बऱ्यांतले बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर तांकां आमी दिता। स्वातंत्र्य दिसाच्या पूर्व सांजेर अखंड भारत दिसाच्या यादीक यूथ ऑफ भारत संस्थेन काल म्हापशा मशाल मिरवणूक काढली। वंदे मातरम आनी भारत माता की जय अश्यो घोषणा दीत म्हापशा शारांत जाल्ल्या ह्या मिरवणुकेत नागरीक व्हडा संख्येन वांटेकार जाल्ले। ह्या मिरवणुकेंतल्यान देशाचो गौरव आनी एकचार दिसून आयलो। ह्या मिरवणुकेंतल्यान एकवटीत भारताच्या महत्वा वांगडाच देश एकठांय दवरपा खातीर वावर करपाचो उलोय मारलो। भारताच्या विभाजनाच्या भिरांकूळ इतिहासाच्या यादीत भारतीय जनता पक्षाच्या उत्तर गोंय जिल्लो कार्यालयांत विभाजन विभीषिका स्मृती दीस पळायलो। प्राध्यापक दत्ता बी नायक हांणी ह्या वेळार विभाजनाच्या भिरांकूळ यादीचेर उलोवप केलें। विभाजनाचो भिरांकूळ इतिहास आनी ताचो लाखांनी लोकांच्या जिविताचेर जाल्ल्या परिणामांचो याद काडपाक ही कार्यावळ आयोजीत केल्ली। ह्या वेळार एका चित्रप्रदर्शनाचें आयोजन जालें, जातूंत विभाजनाच्या वेळार जाल्ल्या अत्याचाराचें प्रदर्शन घडलें। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष आणि राज्यसभा वांगडी सदानंद शेठ तानावडे, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक तसेच पक्षाचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते हाजीर आशिल्ले। 1947 हो विभाजन विभीषिका दिवस म्हणून आमी कित्याक मनयतात, साजरो करता म्हणून न्हय, साजरो उत्सव करता आमी मनयतात। ऑब्झर्व यू डोंट सेलिब्रेट की ह्या दिसा ह्या देशाची फाळणी जाली। 14 ऑगस्ट रेकॉर्ड कितें सांगता आमकां, 14 ऑगस्ट 1947 हो पाकिस्तानचो स्वातंत्र्य दीस म्हणून। एक्चुअली तसो म्हणप न्ही तो,
भारत देशाच्या स्वातंत्र्याचं घोषणा जाल्या उपरांत मागीर ह्या देशाचे पार्टिशन करूंक मेळचें ना. ज्या क्षणाक भारत नावाचो देश स्वतंत्र जालो म्हणून घोशीत जालो, एकूच देश आशिल्लो, स्वतंत्र जालो म्हणून घोशणा केली रे केली की मागीर तेजे कुडके करूंक मेळचें ना. म्हणून 14 ऑगस्ट त्या दिसा पाकिस्तान स्वतंत्र जावना, भारताची फाळणी जाली. आकाशवाणी पणजीच्या डिजिटल रेडिओ ट्रान्समिशनाचे कोंकणी व्हिडिओ प्रोमोचे विमोचन दूरदर्शन पणजेचे तशेंच आकाशवाणी पणजेचे उपमहासंचालक आणि कार्यालय मुखेली सुनील भाटिया हांणी स्वातंत्र्य दिसा निमतान केले. हालींच आकाशवाणी पणजेत डिजिटल रेडिओ विशीं जागृताय कार्यावळ आयोजीत केल्ल्यो. ह्या जागृताय मोहिमेचेर आदारून 2 व्हिडिओ प्रोमो तयार केल्यात. ह्या कार्यावळी वेळार आकाशवाणी पणजी केंद्राचे अधिकारी आणि कर्मचारी हाजीर आशिल्ले. केंद्राचे उपमहासंचालक सुनील भाटिया हांणी ह्या वेळार उलोवप केलें. This is a basically promotional campaign to popularize DRM digital radio of Akashvani Panji among the people of Goa and nearby areas. Because during our recent publicity campaign, we found that more than 2 lakh cars are fitted with DRM reception facilities. But most of the car owners were not knowing that this facility is available in their car, and they were not utilizing this DRM digital reception. So we thought of releasing one promotional video for the public. So that video today we have released on the auspicious day of Independence Day, and this video will bring awareness among the people, and this will be available on various social media platforms as well as on the DD Goa. It will be available on DD Goa also. आणि आता पळोवया आयचे तापमान. पणजी वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 31.8 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 26.5 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवचे आनी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. स्वतंत्रता दिसा निमतान युद्ध स्मारकाचेर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांची हुतात्म्याक आर्गां. लाल किल्ल्याचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तिरंगो हुबोवन मनयलो 78वो स्वातंत्र्य दीस. पणजेत मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत राज्य पावंड्यावेल्या स्वातंत्र्य दीस सुवाळ्यात जाले वांटेकार. खाजन शेत जमनीचें संवर्धन करपाचो मुखेलमंत्र्यांनी केलो निर्धार. गोंयच्या विंगड वाठारांनी मनयलो 78वो स्वातंत्र्य दीस. मंत्री आमदार सरकारी अधिकारी आणि शालेय विद्यार्थ्यांनी घेतलो उमेदीन वांटो. खनिज मालाचेर सर्वोच्च न्यायालयाचो महत्वपूर्ण निर्णय. 1 एप्रिल 2005 वर्सा उपरांत उत्खनन केल्ल्या खनिजाचेर सरकाराक कर लावपाची मेकळीक. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी फातोर्डेच्या नव्या पुलीस स्थानकाचो बसयलो बुन्यादी फातर. आर्विल्ल्या साधन सुविधेन जनतेक बरी सुविधा दिवपाचे मुखेलमंत्र्यांचे उतर. आणि आता निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या फेसबुक पेज डीडी न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, यूट्यूब चॅनल डीडी न्यूज गोवाक तुम्ही भेट दियात. तशेंच डीडी चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, डीडी फ्री चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परतून मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार.